वागातोरा 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना मुख्यमंत्र्यान तशें आश्वासन दिलां अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन सांगले। 31 डिसेंबर ही तारीख योग्य न्हय, थळाव्या लोकांच्या मागणी प्रमाण ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्याकडेन तांणी मागणी केल्ली। कांय दीस आदीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सनबर्न रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन करतलो अशें म्हणिल्लें। आतां शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो म्हणटा 31 डिसेंबर ही तारीख सनबर्न करपा खातीर योग्य न्ही, कारण 31 डिसेंबराच्या मध्यान राती लोक प्रार्थने खातीर चर्चींत वता, ताका लागून समस्या निर्माण जातली। देखून आमदारान ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केल्ली। ते प्रमाण 31 डिसेंबराक जावपी सनबर्न आतां जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां अशें आमदार डिलायला लोबोन सांगलें। शुक्रारा दोनापावल जेटीर काँग्रेस आनी मंत्री बाबूश मोन्सेराता मदीं राजकीय महाभारत पळोवपाक मेळ्ळें। जेट्टी वेल्या दुकानांच्या विशयाचेर हात लावपाक गेल्ले काँग्रेसीचे आमदार विरोधी पक्ष फुडारी आनी प्रदेश अध्यक्षाचो सामनो बाबूशा कडेन जालो। उपरांत दोगांय मदीं तोंडार तोंड पेटले। हो म्हजो मतदारसंघ, म्हज्या लोकांक कितें बरें तें हांव जाणां। म्हज्या मतदारसंघान येवन तुमी ढवळे करून राजकारण करूं नाकात। दुसऱ्या मतदारसंघान वचून जाय ती राजकारणां करात। हो विशय सुटावो करपी तुमी कोण न्ही अशा खर उतरांनी बाबूशान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक थंयच ओगी केले। दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस गोमसान आपली इत्सा दाखयला। हांव लोकां भितर वावुरतां आनी तिकेटीचेर दावो करपाक म्हाका लोकांनीच फुडें काडला। तिकेटी खातीर म्हाका पक्ष सृश्टी कडेन वचपाची कसलीच गरज ना। लोकूच म्हाज्या नांवाची वळणी काँग्रेसी कडेन लायतले अशें एल्वीसाचें म्हणणें। गिरी नामोशी ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी विदेश पोळे ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। नामोशी रस्त्याचेर शेनवारा फांतोडेर हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। विदेश ट्रका पोंदांत चिड्डिल्ल्यान ताचो जीव गेला। हे विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात। माणावले वेस्टर्न बायपास जंक्शन सध्या एक्सिडंट प्रोन झोन जाला। हांगा रस्त्याचे काम सुरू आसा, मात काम सुरू आसतना सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान जी उपाय येवजण घेवपाक जाय ती कंत्राटदारान घेतिल्ली ना। ताका लागून हांगा अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला।
कुडचड्यार पोस्ट ऑफिसाच्या कचेरीन कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान लोकांक वरांची वरां लायनींत रावचें पडटा. कुडचडे पोस्ट ऑफिसाच्या कर्मचाऱ्यांक सांग्यार आनी कुळे हांगा ड्युटीर घातिल्ल्यान कुडचडे पोस्ट ऑफिसान कर्मचाऱ्यांचो उणाव जाला अशें कळटा. दाबोळे माटवे वाठारांतल्या बायक दूषित करपी पेट्रोलाच्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी एफआयआर थळावी पंच नीलम नाईक हिणें वास्को पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केला. बांयच्या उदकाक उजो लागलो जाल्यार फुडारान व्हड भिरांकूळ अपघात जावं येता. ताचे खातीर अशा कंपनींचेर कारवाय करपाकूच जाय. सैमीक स्त्रोतां दूषित जाल्ल्यान लोकांच्या उदका खातीर तशेंच गांवच्या सैमाचेर परिणाम जाला अशी खंत नीलम नाईक हिणें उक्तायल्या. सरमानस फेरी धक्क्यावेल्यान कार सरळ उदकान पडून 29 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो जीव वचपाची घडणूक फाटल्या सप्तकांतल्या मंगळारा घडिल्ली. पर्यटकांक घेवन वचपी ह्या कारीचो चालक यतीन मयेकार हाका मरण आयिल्लें. ह्या फाटभुंयेर सरमानस फेरी धक्को रुंद करचो तशेंच उतार आसा तो लेवल करून नवो रस्तो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान जाता. थेट देंवती आशिल्ल्यान गाडयो फेरी बोटीन भितर सरतना उदकांत पडपाच्यो घडणुको ह्या धक्क्यार वाडल्यात. ताका लागून रस्तो रुंद करचो तशेंच थंय स्पीड ब्रेकर्स घालचे आनी अपघात जावचो न्ही म्हूण उपाय येवजण करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. अडफडेच्या रशियन क्लबा लागसार शेनवारा फांतोडेर 3.5 वरांचेर भिरांकूळ अपघात जालो. हैदराबाद आनी पुण्यांतले 5 इश्ट गोंय भोंवडेर आयिल्ले. रातच्या वेळार ते हडफडेच्या जंक्शना वयल्या रेस्टॉरंटान गेल्ले. थंयच्यान फांतोडेर 3.5 वरांचेर भायर आयले आनी आपले गाडयेन बसले. हे गाडयेन ड्रायव्हर आनी एक मनीस फुडल्या सिटार बसले जाल्यार 3 जाण फाटल्या सिटार बसपाक दार उगडटाले. इतल्यान फाटल्यान GA03Z8001 ह्या नंबराची गाडी वेगान आयली. हे गाडयेन एथॉन हो विदेशी पर्यटक आशिल्लो. रशियन पर्यटकाचे गाडयेन नेटाचो धपको दिलो तातूंत 3 मरण आयलें. एथॉन हाची गाडी कुशीक आशिल्ल्या खोल गटारांत वचून उमटली. हातूंत तोय गंभीर जखमी जाला. टेक कंपनी गुगल आयच्या निष्क्रिय जीमेल खाती बंद करतली. अंदू मे म्हयन्यात कंपनीन 2 वर्सां परस चड काळ निष्क्रिय आशिल्ली खाती काडून उडोवपाची घोशणा केल्ली. निष्क्रिय खाते धोरण अद्यावत करतना कंपनीन सांगिल्ले जीमेल वापरप्यांक स्पॅम, फिशिंग आनी खातें हायजॅकिंग सारकिल्ल्या फटवणुकी पासून राखण दवरपा खातीर हो निर्णय घेतला. बरोच तेंप वापरूंक नाशिल्ल्या खात्यान घुसपागोंदळ जावपाची चड शक्यताय आसता अशें कंपनीचें मत. अशा वेळार गुन्यांवकार ह्या खात्यांचो उपेग चुकीचें काम करपाक करूं शकता. निष्क्रिय खातें धोरण आयज सावन प्रभावी जाला पूण निष्क्रिय खातीं रोखडीच काडून उडोवची नात अशें गुगलान ब्लॉग पोस्टा वरवीं सांगलां. वापरप्यांक तांचें खातें डिलीट करचे पयलीं जायत्यो सुचोवण्यो धाडटले अशें गुगलान म्हणलां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कोलवार जेलींत परतून एक फावट गांजा कांड जाला. कोलवार जेलीच्या सुरक्षा रक्षकाक कैद्यांक गांजा सप्लाय करतना रंगे हात धरलो. कोलवार जेलींत गांजा, मोबायल, सिगरेट मेळपाचे प्रकार कांय नवे नात. कैद्यांक सर्रास ह्यो गजाली सामक्यो सोंपेपणान मेळटात. आतां त्यो कश्यो मेळटात त्यो तांकां कोण दिता हाची जाप शेनवारा परतून मेळ्ळी. कोलवार जेलींतल्या एका सुरक्षा रक्षकाक IRB पुलिसांन जेलींत गांजा व्हरतना रंगे हात धरलो. हो सुरक्षा रक्षक बुटाच्या सोलांतल्यान गांजा घेवन वतालो. कोलवार जेलींत कैद्यांनी चेन चल्ल्या हें ताचेंच आनीक एक उदाहरण. ही पयलीच घडणूक न्ही. हे जेलींतल्यान गँगान ऑपरेट जातात आनी भितर गँग वॉरूय जातात. इतलो भयंकर कारबाय थंय चलता. कोलवार जेल म्हळ्यार सद्याक सरकाराचे गृह खातें आनी जेल प्रशासनाच्या अपेसाचें प्रतीक थारलां अशें आमच्यान म्हणूं येता. वादग्रस्त बंगल्या उपरांत पोरने गोंया युनेस्को दायज थळांत आतां रिसॉर्ट आनी हेर प्रकल्प येवपाचे आसात. जर हे दायज थळ राखून दवरतले आसत जाल्यार पोरने गोंयाक मास्टर प्लॅन गरजेचो. सरकारान येता ते जानेरान मास्टर प्लॅनाची प्रक्रिया सुरू करची आनी 2024च्या एक्सपोजिशनान तो तयार करचो. जर जानेरान ताची प्रक्रिया सुरू जावंक ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समितीच्या वांगड्यांनी दिल्या. सोंसड्यार कोयऱ्याची समस्या सुटावी करपा खातीर आतां थळावो आमदार नवी डेडलायन दिता. सोंसड्याची कामां खंय जानेवारीच्या निमाणे मेरेन पुराय जातली. आमदार दिगंबर कामत सांगता. सोंसडो प्रकल्पांतलो इतलीं वर्सां सांठोवन दवरिल्लो कोयर काडून उडोवपाची प्रक्रिया आनी ताचे कडेन संबंदीत कामांक सुरवात जाल्या. सोंसड्याची कामां जानेवारीच्या निमणे मेरेन पुराय जातली. गोंय घन कोयर वेवस्थापन महामंडळ नव्या प्रकल्पाचेर काम करता अशी माहिती आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या.
बोंडवाल तळे आटोवपा फाटल्यान कटक कारस्थान आसा हे थळावो आमदार आनी कोमुंदाद मान्य करता. तळे आटोवपांत कांय थळाव्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. सगळे तपशील पुलिसां मुखार दवरल्यात तांणी फुडली कारवाय करची अशें तांचें म्हणणें. गोमंतक टीव्हीन हो विशय लावन धरला. बोंडवाल तळ्याचो विशय पयलीं हाताळटाना कांय टॅनंटांनी मिडियाक आडखळ हाडिल्ली. ते उपरांत पंचायतीचे पळोवणे वेळार तळ्यांत शेत रोयिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. तळ्याक पर्यावरण खात्यान वेटलँड म्हूण अधिसुचीत केला. जैवविविधताय राखून दवरपा खातीर तळ्या भोंवतणचो 200 मीटर वाठार बफर झोन म्हूण जाहीर केला. ही जैवविविधताय नश्ट करपाक कोण उठला काय असो प्रश्न पडला. ज्यो शाळा संस्कृत शिक्षकांची मागणी करतल्यो तांकां संस्कृत शिक्षक उपलब्ध करून दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सांखळे आयोजित सामुहीक गीता पठण कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. इंग्लीश, हिंदी आनी मराठी वांगडाच संस्कृत भाशेकूय प्रोत्साहन दिवपाचो आमचो उद्देश आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दुसरे वटेन गीता पठणा सारकिल्ल्यो कार्यावळी शाळांनी जावच्यो अशें कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल सांगता. तेरेकोल फेरी धक्क्याचेर पर्यटकाची कार न्हंयत पडपाची घडणूक घडल्या. फेरीबोटींतल्या कर्मचाऱ्यांनी तशेंच ही घडणूक जाता जाल्यार थंय हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी मेळून कार न्हंयतल्यान भायर काडली. कारीन उत्तर प्रदेशाचो कार चलोवपी ड्रायव्हराचें नशीब बरें म्हूण तो साल्वार. 4 मानशेच्या घडणुके उपरांत ही दुसरी घडणूक. सांजेच्या सुमार 5:30 वरांचेर मूळ उत्तर प्रदेशाचो पूण गोंयांत भोंवणे खातीर आयिल्ल्या ध्रुव राकेश मित्तल हाची कार आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ल्यान ताची कार थेट न्हंयत पडली. हाशी कुशीक आशिल्ल्या लोकांच्या तशेंच फेरीबोट कर्मचाऱ्यांच्या लक्षांत ही बाब नदरेक येतकच ताणें कार न्हंयतल्यान भायर काडली. नशीब बरें म्हूण ड्रायव्हर साल्वार जीव वाटयल्ल्या खातीर ध्रुव हाणें फेरीबोट कर्मचाऱ्यांचे तशेंच थळाव्या लोकांचे उपकार मानल्यात. राज्य पावंड्यावेले बुद्धीबळ सर्तीक दिवचले दबाज्यान सुरवात जाल्या. गोवा बुद्धीबळ असोसिएशनाच्या जोड पालवान नारायण जाटये कॉलेज आनी दिवचल बुद्धीबळ असोसिएशनान ही सर्त आयोजीत करता. दिवचलच्या जाटये कॉलेजीच्या खेळा संकुल सभाघरांत ही सर्त आयोजीत केल्या. ओपन, रॅपीड आनी ब्लिट्स अशा विभागांत ही सर्त आयोजीत केल्या. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी हे सर्तीचे उक्तावण केले. सध्याच्या या म्हारगायेच्या काळांत आयज पणजे बाजारांत टोमॅटोचो दर 50 ते 55 दर किल रुपया आसलो. हाचे भायर कांदो 60 रुपया, बटाट 40 रुपया आनी मिरसांग 60 रुपया किल दरान विकतात. फुडल्या कांय दिसांनी टोमॅटोचे दर उणे जावपाची शक्यताय ना. कारण पावसाक लागून कर्नाटक, महाराष्ट्रा सयत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी शेतवाडीचे व्हड लुकसाण जाला. फलोत्पादन महामंडळाच्या गाडयांनी आयज टोमॅटो 44 रुपया आनी कांद्याचो दर 53 रुपया किल आशिल्लो. नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन टोमॅटोचे दर दुपेटीन वाडले. ते उपरांत ते उणे जावंक ना. बुधवारा कांदो 41 रुपया आशिल्लो तो आयज 12 रुपया वाडून 53 रुपया जाला. हाचे भायर महामंडळाच्या गाडयांनी बटाट्याचे दर 28 रुपया किल आसले.
सेरेंडिपिटी कला महोत्सव आता गोयच्या घरगुती रांदप्यांक तांची रांदपाची कुशळटाय दाखोवपाची संद दिता. सेरेंडिपिटी 2023च्या फूड कोर्टाचो भाग म्हणून फियर्स किचनाची निवड जाल्या. महोत्सवाच्या काळात फूड स्टॉल चलोवपा खातीर इन्क्युबेटराक नव अपवादात्मक घरगुती शेफांची गरज आसा. कामाक्षी रांदपाची संस्था आनी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हाणें आयोजीत केल्लो फियर्स किचन हो उपक्रम घरगुती शेफ आनी फूड प्रेन्युअर्सांक तांचे स्टार्टअप आनी प्रदर्शन प्रदर्शीत करपाची संद सेरेंडिपिटी महोत्सव दिता. गोंयांतले सहकार आनी घरगुती रांदपी ही आपल्या रांदपा वरवीं थळाव्या आनी देशी उत्पादनांचो प्रचार करपाची आवड आशिल्ल्या लोकां खातीर एक बरी संद. स्टॉल विशीं चड म्हायती खातीर www.fierskitchen.com ह्या संकेतस्थळाक भेट दिवची. भारताचो स्टार बॅट्समॅन विराट कोहली दक्षिण आफ्रिकेक जावपी T20 आनी वन डे क्रिकेट माळेंत खेळचो ना. भारताच्या पंगडाची दक्षिण आफ्रिकेची भोंवडी 10 डिसेंबराक डर्बनांत T20 मॅची वरवीं सुरू जातली. कोहलीन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा कडेन सुटी मागल्या. तशेंच तो टेस्ट माळेंत खेळटलो काय ना हे विशीं लेगीत कांयच स्पश्ट ना. कोहली 2022 जाल्ले संवसारीक T20 उपरांत एकूय आंतरराष्ट्रीय T20 मॅच खेळूंक ना. भारत 10 डिसेंबर 2023 ते 7 जानेवारी 2024 हे मेरेन 3 T20, 3 वन डे आनी 2 टेस्ट मॅची खेळटलो. मजगतीं रोहित शर्माचो लेगीत खेळपा विशीं दुबाव आसा. ऑनलायन फटवणूक जावपाच्यो घडणुको नेटान वाडत आसा. लोकांची फटवणूक करपाच्यो नव्यो नव्यो युक्ती हॅकर आपणावपाक लागल्यात. अनवळखी नंबरा वयल्यान फोन येतात वा तुमी फोन घेतल्या उपरांत फोन डिस्कनेक्ट जाता जाल्यार तुमकां जतनाय घेवची पडटली. आतां मेरेन फटोवप्यांनी OTP नासतना फोना वरवीं मिस कॉल दिवन लोकांक लुटपाक सुरवात केल्या. हे टाळपा खातीर ह्यो पद्दती पाळच्यो. खंयच्या अनवळखी नंबरा वयल्यान मिस्ड कॉल आयल्यार त्या क्रमांकाचेर परतून फोन करचो न्हय. तुमकां अनवळखी नंबरा वयल्यान परत परत संदेश वा फोन येता जाल्यार कस्टमर कॅरा कडेन कागाळ करात. डेबिट क्रेडिट कार्ड आनी बँक खात्या खातीर घटमूट पासवर्ड तयार करात. देशांतल्या उत्पादनांत वाड जाल्ल्यान आतां 4 दुर्मीळ दुयेंसांची वखदां खूब सवाय दरांत उपलब्ध जाल्यात. भारतीय फार्मा कंपनी आतां म्हारग आयात केल्ल्या म्हत्वाच्या फॉर्म्युलेशनांचेर आदारून रावप उणें करतात अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. सिकल सेल अनोमिया सयत 13 दुर्मीळ दुयेंसां संबंदीत कारवाय करपाचेर मंत्रालयान लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान हे दर उणें जाला. आयात केल्ल्या कॅप्सुलांची खरेदी करपाचो वर्सुकी खर्च 2.22 कोटी रुपया आसा. पूण आतां स्वदेशी कॅप्सूल फकत 2.5 लाख रुपयांक मेळटले. सिकल सेल अनिमियाचेर उपचार करपाक वापरिल्ल्या हायड्रोक्सियुरिया सिरपाची वेपारी पुरवण मार्च 2024 वर्सा मेरेन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. तात्पुरतो दर 405 रुपया दर बाटलेक आसतलो. आपले सरकार जो मेरेन सत्तेंत आसा तो मेरेन कोणाकूच उपाशी न्हिदचे पडचे ना अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केलें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणेची मुजत फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षताये खाला घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन केंद्रान हो निर्णय घेतला. ह्या येवजणेन 2028 मेरेन 81.35 कोटी गरिबांक म्हयन्याक 5 किलो फुकट राशन दिवप जातलें. देखून हाचो लाभ सगळ्या गरीब घरांक जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी ट्वीट करीत उक्तायलो.
भारत देशान मुळाव्या साधन सुविधांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान अर्थवेवस्था सशक्त जावपाक पावली अशें विधान केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हाणें केलें. भारताची अर्थवेवस्था नेटान वाडत आशिल्ल्यान आयज भारत देश संवसारांत 5व्या सुवातेर पावला. जागतीक बाजारपेटयेन भारत पयल्या 5 क्रमांकान आशिल्ल्यान बऱ्यो संदी लेगीत देशाक निर्माण जातल्यो अशें पियुष गोयल हाणें सांगलें. केंद्रान पयलीच खेपे क्रिटिकल मीन ब्लॉकांची पावणी करपाक सुरवात केल्या. पयल्या टप्प्यात 20 ब्लॉकांची पावणी जाली. हातूंत ओडिशा, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिळनाडू आनी गुजरात अशा 8 राज्यांचो आस्पाव आसा. ह्या ब्लॉकांत ग्राफायट, लिथियम, मॉलिबेडनम, तांबे, निकेल आनी पोटॅशाचो ह्या मिनरल्सांचो आस्पाव आसा. बगळांची माळ फुले अजूनी अंबरात. मग बसमध्ये ते एका शेजारी बसायचे, मग बसमध्ये ते झोपायचे. रियाजाच्या वेळेला रियाज करायचा आणि अभ्यासाच्या वेळेला अभ्यास करायचा. मस्तीच्या वेळेला मस्ती करायची. 5 ते 7 जर क्लास असला तर मी जाणारच नाही. वाटेवर काटे वेचित चाललो. पण ते दरवेळेला म्हणतात की बा सांभाळून घ्या आम्हाला. मग आम्ही त्यांना रिस्पॉन्ड करतो की नाही, तुम्ही आम्हाला सांभाळून घ्या. सारेगमप फेम ऋषिकेश ढवळीकरांचो सांगीतिक प्रवास पळयात फक्त गोमंतक टीव्हीच्या बलकावान. आयतारा सांजे 5:30 आणि रातची 7:30 वरांचेर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक